सगळ्यांक येवकार. हांव रितीक मांद्रेकर, गोवा युनिव्हर्सिटीचो प्रेसिडेंट. 13 फेब्रुवारी 2026 एक पब्लीक क्लॅरिफिकेशन आउट जाता दिल्लीकारांच्या प्रॉपर्टी रिलेटेड मॅटरांचे. हे पळोवंक शकता तुमी. आनी ह्या मॅटरान एडवोकेट कोण आसा पळया, एडवोकेट शिवला ए वास. आयज एडवोकेट शिवला ए वास आसा पळय, हिणी आपली इमेज गोंयान एक एक्टिविस्ट कशी केल्लेली आसा. सांगची गजाल म्हणजे एक्टिविस्ट म्हटल्यार कितें की गोंयच्या इंट्रस्ट आसा पळय ताका प्रोटेक्ट करप, किंवा गोंयच्या विरुद्ध जेन्ना कितें जाता पळय तेन्ना आवाज करप. स्वताचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करप हेका एक्टिविस्ट म्हणिना. आयज स्वता कोलवा बीन दिल्लीकारांक हेल्प करून त्यांच्या प्रॉपर्टी रिलेटेड मॅटरांनी तांकां हेल्प करप, आनी दुसऱ्या वटेन गोंयकारां वांगडा आसा अशें दाखोवप. आयज गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा की असल्या मनशांक एक्टिविस्ट म्हणप की कॉम्प्रमायज एक्टिविस्ट म्हणप. जे काँग्रेसींच्यान बीजेपीन कॉम्प्रमायज जावन गेले, फिक्स जावन गेले, जे डिफेक्टर्स, होच प्रकार हो आयज दाखयत आसतना गोंयच्या भुरग्यांक बीन दाखोवप की आमी तुमच्या वांगडा आसा, पूण सायमल्टेनियसली दिल्लीकारांक हेल्प करप. आनी हे मनीस आयज सांगची गजाल म्हटल्यार की स्टेटमेंट काडटा, एनी यंग पर्सन टुडे जॉयनिंग गोवा फोर्थ पार्टी इज कमिटींग सुसायड. ताका सांगपाक सोदता हांव गेली 4 वर्सां जाली विजय सरा वांगडा ह्या पार्टी बरोबर आसा. जसो विजय सर ग्रो जाला, जशी पार्टी ग्रो जाला, तसो आमचोय विचार सरान आनी पार्टीन केल्लो आसा आनी आमी बी ग्रो जाला. आनी हे पळोवन आयज गोंयचो खुबसो यूथ आसा पळय तो पार्टीक अट्रॅक्ट जावन पार्टीन जॉयन जावपाक सोदता. गोंयच्या भुरग्यांक गोंयच्या दिल्लीच्या एडवोकेटांनी सांगपाची गरज ना की गोंयच्या भुरग्यां खातीर कितें बरें आनी गोंया खातीर कितें बरें तें. गोंयचो यूथ आसा पळय हो शिकिल्लो भुरगो, सुशिक्षीत यूथ. आयज आमकां कोणी सांगपाची गरज ना. हे 26 डिसेंबरचे इलेक्शन किंवा 27 जे विधानसभेचे इलेक्शन आसा पळय येवपाचे, ते इलेक्शनाक गोंयचो यूथ दाखोवन दितलो की गोंया खातीर आनी गोंयच्या भुरग्यां खातीर कितें बरें तें, आनी कोणाक गोंयचो यूथ निवडून दितलो आनी कोणाक घरा बसून दितलो पळय हे गोंयचो यूथ दाखोवन दितलो. सो हांव मागता असले आमकां सांगून गोंयच्या भुरग्यांक मिसगायड करपाची गरज ना. गोंयचो भुरगो सुशिक्षीत आसा, शिकलेलो आसा, आनी गोंयच्या भुरग्यांक खबर आसा की वॉट इज गूड फॉर देम अँड वॉट इज गूड फॉर गोवा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.